प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर, वोड 1 ते 7 पर्यंत. 1 to 7. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. त्या म्हणसर जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डायतालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवाच्या कुमेरा विशीं म्हणजे तांच्या दोंग्यापणा विशीं चोत्राय दवरात. आतां धांपलोले आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडाक आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयल्यात तें पाटसांचेर परकोट जातलें. कोणाक भिवचें? तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुणीचो जीव काडटात आनी तांच्या मागीर कांयच करूंक जायना तसल्यांक तुमी भियेनाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत कोणान उडोवंक तांक आसा ताका भियात. होय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियात. 2 आसारियोनांक 5 शेरकां विकतात न्हय? तोरी आसतना तांतल्या एकल्याचीय देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात, म्हणटच भियेनाकात. शेरकांच्या विरा परस तुमी अदीक उंच मोलाची. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जेन्ना आमी वाचता, जेजू आपल्या शिसांक एक शिरखावणी दिता. आनी शिरखावणी म्हणल्यार तो फारिजियोंच्या ढोंग्यापणा वयर तो तांकां चोत्राय दर म्हणटा. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, थंयचो धर्माचे जे वडील आसले ते जावन आसले फारिजियो, धर्मशास्त्री. आनी हे लोक फकत आपलो भायलो दबाजो दाखयताले. ते दाखयताले सगळ्यांक की खरेंच एकदम भाग्यवंत म्हणून. आपल्या आपल्या कुडीचेर ते देवाचें उतर लायताले, ते खूब मागणें करताले, ते उपास करताले. ताजे उपरांत जेन्ना भिकाऱ्यांक पयशे दिताले ते सगळ्यांक सांगूंक सोदताले, पळय आमी कितले बरीं मनशां, आमी हें करता, आमी तें करता, बरी वस्तू करता. आनी जो लोक तांकां पळयतालो म्हणटालो, पळय सायबा, हे खरेंच बरे मनीस. आनी लोकां मदीं दाखोवपाक ही ज्यो कोन्यो करताले ते फकत लोकांक दाखोवपाक, पूण तांची काळजां खरेंच देवाक कडून नासलीं. तांचो संबंद देवाशी नासलो. आनी देखून भाव भयणींनो, जेजू तांकां ढोंगी म्हणटात, ढोंग्या लोकांक. आनी आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचे नियाळ करता, ढोंगी म्हणजे कोण? ढोंगी म्हणजे जो भायलो दबाजो करता, दाखयता की खरेंच भाग्यवंत म्हणून, पूण तांची काळजां कुसलेलीं आसात. आजून तांचो संबंद देवाशी ना. आनी भाव भयणींनो, फकत इगोर्जेक गेल्यार, मागणेक गेल्यार, उपास केल्यार आनी खूब वस्तू धर्माच्यो वस्तू केल्यार मनीस केन्नाच बरो जाता जायना. कित्याक जेन्ना ताचें काळीज, ताचो आत्मो नवो जाता, जेन्ना तो खरेंच जेजूचेर बावर दवरता, तो जो जेजू खुर्सार आमचे पासत मेला, ताणें आपलें रगत वारयलां, तें आपणायता, ताचेर बावर दवरता, तो देवाचो मोग आपणायता. आतां भाव भयणींनो, आमचें काळीज, आमचो आत्मो नवो जाता आनी आतां आमी देवाच्या मोगान वता. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी हो मोग आपणायता, तेन्ना आमच्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमच्यान दुसऱ्यांक मोग कसो दिवंक जाता? जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायला. कित्याक देव जावन आसा मोग. आनी देवाचें उतर म्हणटा, आमी दुसऱ्यांचो मोग कित्याक करता? कित्याक देवान आमचो पयलो मोग केला म्हणून. आनी भाव भयणींनो, हे फारिजियो, हे धर्मशास्त्री जे आसले, हे देवाचें उतर जाणा आसले. ते दुसऱ्यांक शिकोवपाचें काम तांचें आसलें. पूण तांच्यो कोन्यो ज्यो आसल्यो, ज्यो भायल्यान बऱ्यो दिसताल्यो, तांचीं काळजां एकदम कुसलेलीं आसलीं.
ते तांचो संबंद देवाशी नासलो. जे कोत्ताले ते, जे दबाजो कोत्ताले ते भायर भायर, ते फकत लोकांक दाखोवपाक, लोकांक लागून की खरेंच ते काम करतात म्हणून, देवाचें काम करतात म्हणून. आयज भाव भयणीनो, आमी आमचेच ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेंच आमी जे जेजून केलां आमच्या पासत ताचेर भावार्थ दवरता? खरेंच तो आमचे पासत मेलो, ताणें सगळें सोंपारलें आमकां, ताचेर भावार्थ दवरता? वो आमी आमच्या कोन्या वयर आमी भावार्थ दवरता, आमी कितें केलां तें? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की आमच्या कोन्या वरवीं आमी इग्रोज मातेन काम करून, हें करून, तें करून, दुसऱ्यांक भिकाऱ्यांक दिवन, आमी आमचे कोन्यो पळोवन आमी सजमता की खरेंच देव आमचो मोग करता आनी देव आमकां बेसावन दवरता, कित्याक आमच्यो कोन्यो बऱ्यो आसात म्हणून. भाव भयणीनो, आमी चुकता. हें जावन आसा ढोंगीपण. हें जावन आसा ढोंगी मनशाचेर चिंतप. कित्याक आमी जें करता, आमी एक थोडें करता, पूण जें जेजून घडलां आमचे पासत खुर्सार, तो आमचे पासत मेलो, ताणें आपलें रगत बारयलें आनी सगळें ताणें सोंपून हाडलें आमकां. फकत आमी भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, जें ताणें घडलां आमचे पासत. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जें ताणें सोंपल्लां आमकां खुर्सार, ताचेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना आमी सगळें भावार्था वरवीं, देवाच्या मोगा वरवीं आमी सगळें तें आपणायता आनी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक आमी खबर दिवंक पावता. नातर भाव भयणीनो, ढोंगीपण कशें जाता? ढोंगी सजमतात की आमी वावर करता म्हणून, आमी आमचे पवित्रपण आमच्या जिवितान आहा म्हणून देव आमकां खरेंच बेसावनी भरता. आनी आमचें जे ढोंग्याची जो स्वभाव जो आसता, ती सजमतात की सगळी पातकी, जो लोक दुसरो आहा ती पातकी आमीच सांगता, आमीच खरेंच सांता भाशेन जाता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमच्यान केन्नाच दुसऱ्या कडेन पळोवन आमच्यान म्हणूंक ना की आमी सांत आनी दुसरे सगळे पातकी म्हणून. कित्याक देवा वजीर आमी सगळीं पातकी. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताजें रगत आमी ताणें कितें घडलां आमच्या पासत खुर्सार, ताणें रगत बारयलें, आमची सगळीं पातकां गेलीं, ताजेर आमी भावार्थ दवरता. आतां आमी एक नवी रचना जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता आनी हो मोग आपणान आमी आतां आमचें जिवीत सातावन ही खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तेन्ना की खरें आमी जेजूचे पाटलादार जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें ढोंगीपण जें आमचें आसा, आमचें जें चिंतप आसा, जी आमकां शिकोड मेवल्या, चुकीची शिकोड की आमी करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तेन्ना देव आमचो मोग करता म्हणून, हें सगळें आमी पयस करुया आनी भावार्थान चलपाक आयज आमी वावरुया. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी उतर फाडून खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार, हें ढोंगीपण पयस करून आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगळ्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.